मायमोगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. नावेले कांसवाचे गतीन चल्लां सरकारी काम. सिवरेजीच्या कामाक लागून उक्ते सोडल्यात चेंबर्स. कुशीच्या स्कुलांच्या भुरग्यांचे जिवीत धोक्यांत. थळाव्यांनी उजरायलो कंत्राटदाराक. आयज गोंयच्या साहेबाचे फेस्त. जगभरच्यान पोरण्या गोंया पावले भाविक. गोंयच्या साहेबाचे बेसांव घेवपाक भाविकांची गर्दी. नगरसेवकांचे निष्क्रियतेन म्हापशें शार करून दवरला सगळ्यांत बुरशें शार. निखळ्यात पेवर्स, फुटल्यात फुटपाथांचे ब्लॉक्स, कळमेल्यात लोखंडी ग्रिल्स. चलप्यांचो जीव धोक्यांत. म्हापशेकारान काढलो लोकप्रतिनिधींचो फोग. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेले आके बायश पंचायतीच्या घाटामरोड वाठारात सिवरेजीच्या लायनीचे काम कांसवाचे गतीन चल्लां. सरकारी काम 12 म्हयने थांब हेचो अणभव हांगा येयला. जंय घश्टत काम चल्लां थंय शाळा आसात. परंपरे प्रमाण कंत्राटदारान चेंबर उक्ते सोडलेत, ज्यांचो पालकांक भंय दिसता. गोवा 365 विशय लावन धरलाच, पूण थळाव्यांची घुसमट तितलीच खर आसा. पळयात. सर, इसको हमारा काम हो गया है. इसको डिपार्टमेंट में बात करके जो बात होगा उसको करवा देंगे. बट भूषण सर को कॉल किया था, कॉल नहीं उठा रहा है. अब ऑफिस जाऊंगा, बात करूंगा, तब बता सकता हूँ. अभी कर दो, कैसे हो सकता है? नहीं, लोगों को बहुत परेशान होता है ना लोग. समझ लिया सर. हाँ, क्योंकि यहाँ 2 स्कूल है. वही मैं बता रहा हूँ तू कभी करेगा बोलो तो? सर, अब बात करना पड़ेगा. नहीं, अभी नहीं. अभी मेरे को बात नहीं. मेरे को इतना बताओ. हमारा तो काम हो जो नहीं, मेरे को वो ये पकड़ नहीं चाहिए. पकड़ नहीं चाहिए. ये मेरे को 1 साल हुआ. वही तो 1 साल हुआ. वो भी है. असो प्रॉब्लेम जावपा जायना. प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय मातसो. खूप तेंप जावला आता. कितलो तेंप जालो. थंय जाल्यार थंय तेंच्यांनी भरून दवरला, बाय मारून दवरला. ती सुद्धा अजून ते कंप्लीट करना. मे महिन्यात काय स्टार्ट नाही. आता दिवाळी सुटी हांव विचारलं तांकां पयलीं दिवाळी बाबा करा म्हण तुमी, ते बी ना. आता परत स्टार्ट करपाक आता भुरगीं पडली जाल्यार कितें करपाचें मुखार. आज आमी आसात ते घाटामरोड आसात आणि हे आखे बाश पंचायत आसा. ह्या पंचायतीच्या जुडिरेक्शना आसा. आनी हांगा कितलोसो स्टेप जालो. हांगा सिवरेजीचें जें काम आसा हें आजुनी काम कंप्लीट जायना. तुमकां आमी दाखयतात की व्हडली व्हडली बांय मारले कडेन आसा. एक जर येदी व्हडली बांय मारल्या, त्याच कुशी आनी एक बांय मारतात. आनीक सद्याक ही बांय अशी आसा कितलोसो तेंप जाल्यार कामूय बंद नासलें. ते खंय तरी कालच्यान हें काम जें आसा हें चालू केले कडेन आसा. आनीक हांगा सद्याक लोकां मदीं भंय पडले कडेन आसा की ल्हान ल्हान भुरगीं आसात न्ही ह्या बांयक पडत म्हणून भंय दिसता. कित्याक हांगा सेफ्टी अशी म्हूण कांयच ना. आनी ह्या वटेन जे चेंबर आसात, ह्या रस्त्याचेर जे चेंबर मारले हे वयर आसात आनी रस्तो सकयल आसा. म्हणजे हांगा खुबशे एक्सिडेंट जे आसात हांगा जातात. खूब जाण पडटाय बी. आनी दुसरें कितें जाता, हांगा कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त बेतो घातला आनी बेत्याची खडी जी आसा ही वयर सरता आनी लास्ट एकमेका लागता बायकाक आनी त्या लोकांच्या पटान थंय इंजर्ड जाता. म्हणजे हांगच्या लोकांनी आज सांगले कडेन आसा की हें कितलेशेच काम बंद नासलें तें आतां चालू केलां. फाटले दिसा हॉलिडे आसले तेन्नाय चालू केलें ना. म्हणजे हें बेगीच्या बेगीन काम काबार करून आमकां दिवचें म्हणून. ना जाल्यार हांगा भुरगीं जर उदकांत पडलीं, ह्या बांयक पडली जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसता काय म्हणून. म्हणजे हेजे खातीर सरकारान बेगीच्या बेगीन हितून लक्ष घालचें आनी हेंचें जें काम आसा हें बेगीच्या बेगीन करून दिवचें म्हणून मागतात. आता रस्तो पळय कितले तेंप जालो तो असोच पडून आसा. हिंगा कितें आसा, लोक वयता येता कटी मारता वयता ह्या वटेन त्या वटेन. पूण एकमेकाच्या आंगार वयता गाडी. म्हणटा आतां हो तेमी असोच सोडला. ते येता सिमीट मारता बेश्टे परत तो वयता आता हांव कितें म्हणटा, आतां सगळे पॅचअप मारता ते मशिनाचे. तसो एक पॅचअप मारून आमकां दिवचो. कित्याक हे आमकां खूब त्रास जाता. हे आनी फुडें इस्कॉल आसात. इस्कॉल आसा, भुरग्यांक त्रास जाता. तशेंच न्ही मुखार बी सगळें तशेंच आसा. थंय म्हळ्यार आसा. आतां केन्ना करपाचो सोदना ते. पण ह्या भुरग्यां इस्कॉला हाडटाना त्रास जायना. खूप त्रास जाता. तेच म्हणटा न्ही पळय हिंगा कशें आसा ते पळय. हिंगा सायडीन रस्तो बरो आसा. ते कितें करता, अशें कट मारता आनी ह्या वटेन कोण वयता पळय सारकें आंगार वयता गाडी त्यांच्या. अशें खूब पाटी प्रॉब्लेम जाल्लो आसा हो. एक्सिडेंट जाले कडेन आसा हांगा. एक्सिडेंट सुद्धा जाला. काल तोच म्हणटा काल कोणी चेडवाचेर कितें गाडी आंगार येयली म्हणटा तो. पडपाची म्हणटा तो. असो प्रॉब्लेम जावपा जायना. हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय मातसो. खूप तेंप जावला आता. कितलो तेंप जालो. थंय जाल्यार थंय तेंच्यांनी भरून दवरला, बांय मारून दवरला. ती सुद्धा अजून ते कंप्लीट करना.
बावडी केला भुरग्याक वचून भितर सरपाक भुरगे कितें करपाचे ते बावडी पडले जाल्यार कितें करपाचे म्हाका सांग ती सुद्धा कंप्लीट केलं ना ना कंप्लेंट केलं ना अजिबात कंप्लेंट आता 6 महिने झाले कंप्लेंट केलं ना कांयच ना कंप्लेंट आणि तशी 6 महिने झाले कंप्लेंट कांयच ना तिथून भुरगे पडत दिसता तुका बरं दिसता सांगपा ना भुरगे बी पडपा शकता कांयच ना तितून हेच ना कांयच ना तुम्ही सांगले तेका किती सांगता तो सांग तेका तो म्हणला करतलो म्हणून आता दिवाळी सुटीत करपाचें न्ही दिवाळी सुटी 18 दीस सुटी पडिले 18 दीस सुटी पडिले त्या दिसा बी केलें ना तेणी सांगला आत्ता करपा लागला सुटी पडल्यानंतर आत्ता करपा लागला आता फायदो कितें 18 दीस करपा जाना 18 दीस करपा आशिल्ली चान्स आता क्रिसमसा दिसय लागी पावले आता क्रिसमस येयला क्रिसमस बी आता काय करना ते उदक सोडता खंयची गटरा सोडता ते साडी लोक बोव मारता साडी लोक गटरा उदक सोडता आता जूनच्या एक्चुअली मेच्या स्टार्ट मे महिन्याच्या काय स्टार्ट ना तेंगेले आनी आखे बायश पंचायतीचो पंच वांगडी इनास डायस कितें सांगता पळयात. थळाव्यांक भुरग्यांची काळजी आसा पूण संबंधीत यंत्रणेक ना. गोवा 365 एक बरो इश्यू केल्लो पयलीं आमी स्कुलां जेन्ना आसतना शिशुरी माताला आमी जाय जाणां इश्यू केल्लो आनी तुमी हाडलो रिपोर्ट बरें थँक्यू तुका गोवा 365 रमेशाक आनी आज पासून तेका आपयलो म्हण येयलो. आतां तुमी जाणा 2 स्कूल आहाय एक विनायक गवळी शिकलो आनी प्रायमरी स्कूल तुमी जाणा हो रोड पळय तुमी दाखय तेका हो रोड जो आहा न्हू कितले आमी बोवाळ मान न्हू पकडे घाताले पावसा दिसांनी आतां पास करपा जाल्यार कितले दीस जाले ग्रामसभा एक इश्यू जाल्लो ती लेटर धाड सरपंच लेटर धाडा म्हाका खबर ना ताणें इश्यू केलो पूण आतां कॉपरेटरी घालन दिवपा जाय बेस्ती ताच्या पालो तुका बरो ते व्हडले मशीन येताय तो कॉपरेट घालन पळयतो ते पसून घालन दिलो ना आयज कितले दीस रावले तेका आतां फोन मारला ते कॉन्ट्रॅक्टर येयला आतां कोता कोता म्हणो तो जेई म्हणटा बुशमॅन म्हणटा हांव नको कितें म्हणटा आज आनी कॉन्ट्रॅक्टर पसून म्हणटा हांव कोता 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 म्हणटा खबर ना भुरग्याचे एक व्हडली व्हडली हे जाता इश्यू जाता 2 जाण भुरगीं काय प्रॉब्लेम जावपाक शकता आनी टर्न मारताय आनी मुखार जो गेलो न्हू ती टांकी बी तशी पळय आहा ती टांकी बी जायना आनी मुखार सगळें आमगे टर्न आहा हिंगा सो लोकांक प्रॉब्लेम जाता मातशें हांव इतलें मागता की हिंगा एक हे मात घेवची कॉन्क्रीट घालून घेवची कॉन्क्रीट हेचे ती घालून घेवची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हापसा टॅक्सी स्टँडा कडलो फुटपाथ चलप्यांक धोक्याचो जाला. गटारांचेर कांय कडेन शिमेटाचे ब्लॉक दिश्टी पडटात, कांय कडेन लोखंडी ग्रिल्स. पण दोनूय गजालींची अवतिकाय जाल्ल्यान जाणटे आसूं वा प्रवासी बिनधास रामदास जावन चलपाक शकना हें खरें. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ सिटी. म्हापशेचो जो टॅक्सी स्टँड आसा त्याच्या भायर एक गटर आसा. ह्या गटराचेर आमकां पळोवपाक शकता आमी हांगा सिमेंटाच्यो फातरी आसा तश्योच हांगा लोखणाच्यो फातरी आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी हे लोखंडी जे ग्रिल्स आसा ह्या ग्रिल्सा वयल्यान जेन्ना लोक चलता तेन्ना हांगासर खंय तरी हांगासर पडपाची शक्यता आसा. कितलेशेच फावटी ह्या ग्रिल्सा वयल्यान चलता तेन्ना हांगा आमकां लोक पडटना पळोवपाक मेळटा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी आयज हांगा कितें तरी कारवाय करपाची गरज आसा. तशेंच आयज आमी पळोवपाक शकता खुबशे लोक म्हापशान येता आनी हो जो टॅक्सी स्टँड आसा पयलीं हांगासर रस्तो आशिल्लो आनी खंय तरी बरें हांगा जावपाक जाय म्हूण हांगा खंय तरी पेवर्स घातले आनी आयज ह्या टॅक्सी स्टँडाचेर जे पेवर्स आसा ते खंय तरी वयर उखल्ला आनी खंय तरी आयज हे पेवर्स आसा रिपेर करपाची गरज आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जे टॅक्सी स्टँडा भायरचे गटर आसा त्या गटराचेर जे लोखणाच्यो ग्रिल्स आसा ह्यो खंय तरी आयज दुसऱ्यो घालपाची गरज आसा. तशेंच जे टॅक्सी स्टँडाचेर जे पेवर्स जे वयर उखल्ला ते रिपेर करपाची गरज आसा. आनी ह्यो म्हापशेकारांच्यो कांय कडक प्रतिक्रिया. कांय जाणांनी जाल्यार स्पश्टपणान सांगला पालिका मंडळाक तुमकां जमना जाल्यार देवात, आमी करून दाखयतात विकास कितें म्हणटा तो. बारीकशी आनी फुडल्यान पेट्रोल पंप आमचो पुरयाचो आनी कितल्याचो थंयसर आसा ते सायडीक हांगासर आमचे केक पीक करतात थंयसर एक खळी आहा. खळी म्हणजे ती फातरी घातलेली आनी लोखंडाची तेका घ्या ते कितलेशेच म्हाका दिसता हेका
2 एक वर्सां जालीं दिसता हे अशेंच ही मडी हांगासर पडलेली आसा न्ही अशी हेका कोणाचेच दोळे हेचेर उगडोंक ना आमचे कावन्सिलरांचे उगडाना आनी लोक हांगाच्यान वयता पळय तेंचे उगडाना आनी आमदाराचे उगडाना दिसता म्हाका दिसता आमदार हेवटेन बी पासार जाता जाल्यार हांव नको म्हाका कांय खबर ना पूण हेचेर कितें जाता म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की आमी प्रत्यक्ष पळयता न्ही हांगासून लोक शॉर्टकट म्हणून जाणटी बिणटी वयतात हांगाच्यान तेन्ना हांगाच्यान अक्षरशें पांय घुसपडून पडलेले आसा खूब जाण पडलेले आसा हांगासर आनी तेन्ना हेचेर ह्यो फातरी घातल्या सारक्यो फातरी ना आमच्यो हांगा लोखंडी हे घातला पळय स्टँड टॉप कोणाक तेय सारकें ना ते सायडीकच्यान न्हू सगळें ओपन आसा दाखय तांकां मातशी काड आनी ती फातरी कशी ओपन दवरल्या आमकां मुन्सिपाल्टीन हेचेर जाता तितलें लक्ष घालपाचें हो लोकांचो प्रस्न हो लोकांचो जीव घेण्याचो प्रस्न हो तेन्ना तुमी हेचेर लक्ष घालपाचें तातडीन करपाचें हे आमी सांगप न्ही तुमकां हांव प्रत्येक फावटी तेंच सांगता आमी सांगूंक जाय जाल्यार तुमी थंय कित्याक बसता आमी तुमकां आमच्या कडेन हातीन दिया आमच्या हातीन दिया आनी आमच्या सारकिल्ल्यांक तुमी निवडून हाडान हांव हे आतां सांगता आमच्या सारकिल्ल्यांक हाडून आमी कितलींशींच तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगले आनी ती कामां जाली तुमी थंय खुर्चे तापोवंक बसल्या ब्लॉक आनी ग्रिल्स जालेच टॅक्सी स्टँडार आदी बरो रस्तो आसलो थंय विकासाच्या नांवान पेवर्स घातल्यात भोवतेक पेवर्सांनी तकल्यो वयर काडल्यात ते भांगराचे पेवर्स काय कितें खबर ना पूण घरा घेवन वचचेशे दिसतात अशें सचिन किटलेकाराक दिसता पळयात पण हांगासर सांगचें म्हणलें कितें हो रस्तो आहा पळय पोनाक रस्तो आसा तो पोर्तुगीज टायमावयलो रस्तो तसो आमच्या मिलाग्रिसा कडेन रस्तो आहा पळय सेम रस्तो हो तसलो पण हेंच्यांनी तेन्ना कितें केलां हे आमचे हे चड विद्वान न्ही मुन्सिपाल्टीन बसता ते सगळे जाण तेंच्यांनी हाडला आनी हे पेवर्स घातल्या हांगासर ते पेवर्साचेर पळय कितें हालत जाल्या ती आनी पयलींचो रस्तो आहा पळय तेजी हे पळय तो कसो रस्तो तो आजून चकचकीत रस्तो आसा आनी हे हेंच्यांनी घातला पळय रिपोर्ट फुगे हाडून घातला पळय हे तेंची परिस्थिती पान हो भितर सरतना गाडयो ह्यो अशें जाता हेचेरूय लक्ष ना म्हणजे आतां मेन सिटीन हे आमच्या म्हापशान हे हार्ड ऑफ हे म्हणटा पळय सिटी तशें हे हांकां आतां दिसना हे कितें करता तर तुमी फक्त नाका जाल्लेले भानगडी करूंक आहा आतां ते मुन्सिपाल्टीचे परत ते भानगडी जाल्या कितें तेचेर तसली कामां करपाक म्हाका दिसता हुशार आहे डेव्हलपमेंट करपाचें हितून सामकें झिरो आनी आमच्या म्हापशान जाल्यार अशी खंयसरूच आमचे सिटी मेळची ना म्हापसा सिटी आहा तेजी एकदम डर्टी सिटी म्हणटा पळय ती आमची म्हापसा इवन बोडगिनच्या त्या सायडीक वच पळय क्लिनलेस आसा इवन आतां हांगा हळदणा त्या सायडीक क्लीन सगळ्या कडेन पण म्हापशान आमची दरडी जाल्या गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी सानिका नागवेकर आयज गोंयच्या सायबाचें फेस्त पोरण्या गोंयांत पुराय संवसारांतल्यान भावीक पावल्यात गोंयच्या सायबाचें बेसांव घेवपाक भाविकांनी गर्दी केल्या 3 डिसेंबर म्हळ्यार गोंयचो उमेदीचो दीस ह्या दिसा गोंयचो सायब म्हळ्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त पोरण्या गोंयांत हे फेस्त जाता हातूंत फकत गोंयकार न्हय तर देशभरांतल्यान भावीक बेसांव घेवपाक येतात पळयात गोंयच्या सायबाचें फेस्त गुड मॉर्निंग आज सगळे गोंयच लोकांक
विश यू अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. गोविंद साहेबाचो फेस्ता दीस सगळ्यान व्हडलो दीस आनी वेनरेशनूय चलता. सगळ्यांक आमकां गोविंद साहेबान राखचें. देर शूड बी पीस एंड हार्मनी इन गोवा. And I think saying this, wish every Goan a very happy feast. Let us enjoy this festival. आज अंतफासी साहेबाच्या फेस्ता दिसा सगळ्यांनी येवचें. हो जो वेनरेशनाचो टायम आहा देवस्थानान भेटोवचें आनी सगळे अक्रॉस कम्युनिटीक म्हाका सद्दां दीस इज अ व्हेरी रिलिजियस मोमेंट एंड वी शूड चेरीश दीस एंड वी आर प्रिविलेज टू हॅव गोविंदचो साहेब विथ अस इन आवर स्टेट. आनी एक चारान म्हटल्यार जेन्ना आमी पळयता सगळे धर्माचे जावं सगळे जातीचे लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक लागून हांगा येयल्या आनी खंय ना खंय हे जे आमी एकवटाचें जे घेवन वयता फुडें आनी गोंयकार हे सारके फामाद एक चारान रावता म्हणून हे खंय ना खंय आमी फुडें आनीक व्हरपाक जाय. म्हाका दिसता आयचे जे फेस्ताचे मीस आसा हेका आमी सगळे जमा जाल्ले आसा आनी हे मीस व्हडा प्रमाणान सगळे भावीक जे आसा ते आयज फुडें वयतले आनी म्हाका दिसता अशेंच जे गोंयकार आसा ते गोंयकारपण हे दाखयतले. आयज फेस्ताची परबी सगळ्यांक शांती आनंद आनी बरेपण हांव मागतां. भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळार सदांच जेजूच्या एकवटान रावन जेजू ताच्यो सगळो वावर करतालो आनी ताका लागून इतलो लोक आयज पर्यंत ताका लागून देवाशी उदीक वडोवन येता. तर हांव सगळ्यांक बरेपण मागतां. जी कोण ह्या मिसांत आनी भितर रावन हांगसर आनी जी कोण युट्यूबाचेर न्हयच गोंयांत पूण आमच्या भारतांत आनी परदेशांत पर्यंत जी भाग घेतात तितल्यांकूय हांव बरेपण मागतां. हांव हिंगा ओल्ड गोवाच रावतां आनी एवरी इयर फेस्ताक येता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सोमारा रातीकडेन पावस शिंवल्लो. काही खुशी काही गम म्हणटात तसो खंय चड खंय कम. पणजे, वाळपय, मया, पोरण्या गोंया आनी सांग्याय पावसान घालून घेतले. येता त्या 2 दिसान 5 तारखे मेरेन आमी आनीक पावसाची अपेक्षा करूं येता. फेंगल चक्रीवादळ दुबळे जावन मदींच रुपांतर जाल्ले आसले तरी अरबी दर्याचेर एक नवी पद्दत उदयाक आयल्या. ह्या काळात तो अस्तंत वायव्य दिकेन वचपाची शक्यताय आसा पूण ताचो परिणाम जाणवपाची खात्री आसा. IMDन 4 तारखे खातीर येल्लो अलर्ट दिला. बुधवारा कांय कडेन वीज पडपा सयत वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी दिल्या. बिरेस्तारा उपरांत सुकें हवामान परतून येवपाचे संकेत दिता पूण परिस्थिती विकसीत जायत आशिल्ल्यान हातूंत बदल जावपाची शक्यताय आसा. पूण बिरेस्तारा मेरेन पावसा वांगडाच मळबान कुपां धाडटली तशेंच चड दमट परिस्थिती आसा. बुधवार आनी बिरेस्तार ह्या 2 दिसांनी तापमान चडांत चड 33 डिग्री मेरेन स्थिर उरतले तशेंच उण्यांत उणें तापमानय 24 स्थिर उरतले. 4 आनी 5 डिसेंबराक पावसाची शक्यताय. बिरेस्तारा मळबांत कुपां धाडपाची शक्यताय. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.